बिरेस्तारा मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकारांच्या हजेरेन कला संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे आणि भौशीक बांधकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरांमदी वाद जालो। या खातीर गोविंद गावडेक मंत्रिमंडळांतल्यान काढून उडोवचो म्हण मागणी महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षान केल्या। आडेक्स गोवा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकर। तुमकां सगळ्यांक खबर आहा मोगो पक्ष ह्या मातयेंतलो पक्ष गेली 53 वर्सां विधानसभेत सातत्यान प्रतिनिधित्व करता। ह्या गोंयाचो जेन्ना राजकीय इतिहास बरोवचो आसलो तेन्ना मोगो पक्षाक ते अनन्य साधारण म्हत्व आसतलें, कित्याक मोगो पक्षान तितलें काम ह्या गोंया खातीर केलां। आनी आयच्या सरकारान मोगो पक्ष एक म्हत्वाचो घटक आनी गोंय बरें सर्वांग सुंदर जावचें म्हणून आमचो सदीत प्रयत्न आसा। आनी ह्या सरकारान आमचो पक्षाचो नेतो सुदीन ढवळीकर सरकारान मंत्री आसा। गेली 20 वर्सां तो मोगो पक्षाचे प्रतिनिधित्व ह्या विधानसभेत करता आनी बरोच काळ मंत्री आसा। तेजे काळात आज पर्यंत अशे विधानसभेचे भायर किंवा आनी खंयी अशे तेणे आपल्या सहकारी आमदार सहकारी म्हणा, मंत्री सहकारी म्हणा किंवा कार्यकर्ते म्हणा किंवा अनन्य लोक म्हणा असो कोणाचो हुकुमत केला किंवा कोणा कडेन असभ्य उलयला अशें आयकूंक येना। आनी तेंचे कडेन तशें कोण वागोवंक ना। जरी तांकां 20 वर्सां जरी आसली तरी सत्तेचो एक प्रकारची जी कुमकुमी कितें आसता तशी काय आयज पर्यंत तेणें खंय दर्शवंक ना। त्या आमच्या नेत्या की काल मंत्रिमंडळान तेंच्या विशीं अदवायचे तांकां वेगवेगळे शिवे दिल्यो गेल्यो, तेंच्या आंगार धांवून गेले। इतलेंच न्हू तर तांकां धमकी दिली कित्याक आसल्या कारणान लोकशाही आसा, मुद्द्याचेर चर्चा जातली, मुद्द्याचेर वादविवादूय जाता, आवाज चडटा देंवताय बी, पण मुद्द्या वचून मुद्द्यार रावप हें कितपत योग्य आहा? ह्या आमच्या सुदृढ लोकशाही मान्य आसा काय कितें हो प्रश्न आतां आमच्या फुडें येयला। सभ्य भाशेन सुद्दां खुबशे आपल्यो गजाली आपले विचार मांडूं येता, पण काल जें जालें तें सगळें असभ्य वर्तन। आनी आयज सबंद गोंयांत हें खरें म्हणचे जाल्यार काल जी घटना घडल्या ती निंदनीय आहा आनी सबंद गोंयाची मान सकयल गेली अशें म्हाका दिसता। आनी जे दुसरे मंत्री गोविंद गावडे तेंच्यामुळे हो प्रकार घडलो, तेणी जे आमच्या सुदीन ढवळीकर म्हणजे आमच्या नेत्याचेर जे वेगवेगळे शिवे दिले, ताका गाये दिल्यो, तांकां मारून गेले, तांकां धमकी दिली, ही गोष्ट खरें म्हणचे जाल्यार निशेध करपाची आसात। त्याशिवाय ही निंदनीय आमच्या पुरती ना, फक्त मोगो पक्षा पुरती ना, सबंद लोकशाहीक ही गालबोट आसा। आमी जर लोकशाही सबंद मानता जाल्यार ताका गालबोट आहा। आमी आतां कितें फुडें दाखोवपाचें सरकारान? दोनूच आमच्या एका 20 वर्सां जाल्या, गावडे फक्त 2 वर्सां जाल्या, 10 पटीन सुद्दां जास्त राजकीय 2 वर्सांचेच वय राजकीय वय, 10 वर्सां 20 वर्सां आहा। आतां ह्या फुडें लोक जेन्ना हे लिडर आसता, मंत्री आसता कोणी, तांकां आमी आदर्श म्हणून पळयता, हो आदर्श वाद फुडें कितें करपाचो आहा हो प्रश्न म्हत्वाचो। म्हणून आमी मोगो पक्ष म्हणटा की हे सगळें घडटा आसतना ते मुख्यमंत्री आसलेले हजर, मुख्यमंत्री स्वता आसलेलेच ते बावडे आजारी आहा, त्या शिवाय बाकीचे मंत्री आसलेले। तेन्ना हेजेर आमचें म्हणणें आसा की तेजेर ताबडतोब कारवाई जावची, ताका मंत्रिमंडळांतून काडून उडोवचो गावडे अशी आमची मागणी आहा। आनी योग्य तो निर्णय मंत्रिमंडळान घेवचो किंवा मुख्यमंत्र्यान घेवचो आनी सबंद गोंयांक दाखोवन दिवचें की हें राज्य शिस्तीचें आहा, हें राज्य लोकशाही प्रमाणे चलतलें, मुद्द्याचेर मोठी चर्चा जातली, मुद्द्याचेर एकामेकाचेर सगळे आपले मुद्दे पोटोवपाक हिरेरीन लोक पटयतले, सभ्य भाशेन सगळी संभाशणां जातली
अशी देख आम्ही पुढे दाखवून देऊया.